आमच्या मुखार आमच्या अस्तित्वाचो किंवा अस्मितेचो प्रश्न आसा. जंय आमी लास्ट टायम उलयताले की फुडलो सेन्सस जेन्ना जातलो गोंयचो तेन्ना गोंयकार जो ओरिजिनल गोंयकार आसा तो मेजॉरिटी भितर आसतलो काय मायनॉरिटी भितर आसतलो, ह्या प्रश्ना मेरेन जेन्ना आमी पावल्यात, ही गजाल टॅकल करपा खातीर आमी विचार तरी चलयला काय म्हण. Very, very interesting question this is. Very interesting question. आता जेन्ना आमी मायग्रेशन हो इश्यू पळयता पळय, मायग्रेशन आमी इश्यू एकाच तरेन पळयता अशें म्हाका दिसता. ओके, वन इज देर आर टू अस्पेक्ट. इफ यू सी गोवा, देर आर टू अस्पेक्ट ऑफ मायग्रेशन. वन इज लेबर मायग्रेशन एंड अनादर इज लक्झरी मायग्रेशन. आय विल कॉल इट एज अ लक्झरी मायग्रेशन. आता लेबर मायग्रेशन जे आसा पळय ते जायते कंट्रीनी प्रमोट सुद्दां केला. लायक फॉर एक्झाम्पल कॅनडान अशें मायग्रेशन प्रमोट केलें की जाका लागून तेंची इकॉनॉमी ग्रो जाली. गोंयान जे लेबर मायग्रेशन जाता तितूंतल्यान इकॉनॉमिक ग्रोथ जाता आनी मेनी ऑफ दीस लेबर्स नो दे आर ट्रान्झियंट लेबर. ओके, सो दीस इज वन एस्पेक्ट. बट आतां जे इम्पॉर्टंट गजाल जी जाता ते म्हळ्यार लक्झरी मायग्रेशन, लक्झरी सेटलमेंट गोंयान जाता ते आतां एवरी अदर सेलिब्रिटी इफ यू सी इन इंडिया वॉन्ट्स टू हॅव वन होम इन गोवा. एवरीवन वॉन्ट्स टू हॅव अ होम इन गोवा. एवरी रीच क्लास, इनफॅक्ट दिल्ली, हाफ ऑफ द दिल्ली एनसीआर इज इन गोवा. आता हेंचो कितें मुद्दो, तांकां लायक गोंय तांकां कित्याक अट्रॅक्ट करता. वन इम्पॉर्टंट अनादर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट गोवा इज अ एमॅलगमेशन ऑफ सिटी एंड विलेज. सो तूं विलेजूय एन्जॉय कर आनी सिटीचे सगळे फॅसिलिटीजूय एन्जॉय कर. सो ते हांगा येता थ्रू मेगा प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दे सेटल ओवर हियर. As a result, this has resulted into lots of constraint on natural resources. आणि ते इकॉनॉमीक कांयच कंट्रिब्यूट करना. ते कितें करतले, वन्स एवरीथिंग इज एक्सप्लॉयटेड दे वील शिफ्ट द डेस्टिनेशन टू सम अदर प्लेस. तांची हांगा लागणूक कांयच ना. सो दे आर नॉट एट ऑल कंट्रिब्युटिंग. एस्पेशली दिस लक्झरी सेटलमेंट इन गोवा इज नॉट एट ऑल कंट्रिब्युटिंग. अँड इट इज व्हेरी सॉरी टू से दॅट वी आर ऑल सायलंट. After 2020 at least we can see lots of things are happening, but on the civil society part also, on political part also, I think we are silent on this. We are silent and to a large extent we are promoting, which is a very very sad part. So सावळबाब, तुम्ही या मुद्द्याकडेन जेन्ना पळयतात तुमकां दिसता नंबर वन सिव्हिल सोसायटीन खूब फावटी पुशबॅक केला, अजुनूय करपाचो प्रयत्न करता. तरी आसतना आयच्या घडयेक आमी बसून कितें उलयतात, 2025 बसून आमी कितें उलयतात की फुडलो सेन्सस जेन्ना जातलो तेन्ना ओरिजिनल गोंयकार आपल्याच भुंये भितर मेजॉरिटी म्हण आसतलो काय मायनॉरिटी म्हण आसतलो काय म्हणून. सो हो जेन्ना प्रश्न येता आनी तेन्ना त्या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कडेन हांव ते लिंक करता. ह्या पॉलिटिकल लिडरशिपान ह्या गजालींचे विचार तरी केला सद्या काय? जशें मॅडम म्हणटा की आमी चल लक्झरी हें जें मायग्रेशन आसा ताका हांव परत लिंक करता जे निलेश बाबान म्हणलें तशें की आमगे एसेट लिक्विडेशनांतल्यान ही लक्झरी इकॉनॉमी तयार जाल्या. हाजेर आमी विचार तरी करतात सद्या एक समाज म्हणून किंवा एक राजकीय लिडरशीप म्हणून, काय आमी कितें एडवोकिजमूच जालां सगळें? नाही, गोंयांत अशें कांय गोश्टी घडल्यात पळय ताजेर गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल ना आनी गव्हर्मेंट कॅनॉट डू एनीथींग. रादर गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग मेनी अ टायम्स. न्ही, आतां आमकां गोंयांत ज्यो बिल्डिंगो बांदतात सगळ्यो, आमचे कडेन गोंयचो आतां पयलीं पेडण्याचे सगळे लोक गवणे आसताले. आतां पेडण्यां एकूय मनीस गवणी काम करिना फाटल्या 40 वर्सांक. म्हणजे म्हाजे वयाचे मातशे ज्युनियर आहात, नोबडी इज गोईंग फॉर दॅट प्रोफेशन. बरोबर. सो आमकां लेबर जायत पडटा. आमच्या घर आतां हांव पर्वरी रावतां, आमच्या घरांत जर सारान मातलो जायत जाल्यार आमकां कोण तरी कन्नड बायल किंवा खंयचे तरी बायल जाय पडटा. सो गव्हर्मेंट कॅनॉट कंट्रोल इट न्ही. लेबर क्लास म्हणटा पळय आतां ते आयले हांगा गोंयांत आनी थोड्या दिसान मागीर ते दे बिकम कॉन्ट्रॅक्टर. मागीर दे आनी आमी पळयलें आतां पळय आमी खंय तरी सांकवाळ खंय तरी तांचो प्रोग्रेस जाता ह्या स्टेटूडा भितर. आनी तुमी म्हणटा गोंयकार कितले आसा काय म्हणून. ह्यात फुडल्या 26 आमचें सेन्सस जावपाचें आहा, जी 21 जावपाची आसली पळय. करेक्ट. आनी अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स गोंयचें पॉप्युलेशन मे बी अबावट 17 lakhs. आउट ऑफ दॅट 8 to 9 lakhs आर नॉन गोवन. म्हणजे दोन कम. ऑलरेडी आमी मायनॉरिटी जाली म्हणटात. ऑलरेडी इवन मायनॉरिटी. तूं आतां खंय वचून पळय ऑल ऑफिस गव्हर्मेंट ऑफिसर्स दे आर नाव दे वन मिस्टर नायक. he had come to Gowa after liberation and you can't make out. Naik, you cannot say that he is from Karwar or the side. So अशें जर तूं पळोवंक गेलो जायत जाल्यार वी आर ऑलरेडी इन मायनॉरिटी. दुसरें कितें जालां की सगळ्यो गोश्टी आमी वी आर डिपेंडंट ऑन हें. आनी सेकेंडली आतां आमचे कडेन हें जालां कितें सांग पळय कसिनो. कसिनो आमची मदीं जेन्ना गव्हर्मेंट वॉज इन
very bad position, financial position. Only casinos survived. हय सामकें Yeah. सेवियर म्हणजे Samke. सामकें So you can't blame anybody. And I think the government has not, and there is no solution before the government. हय निलेश बाब तुमकां इतलो जो सावळ बाबा निराशावादी सूर धरला की आपल्या हाजे सोल्युशनूच दिश्टी पडना म्हणून तो मुद्दो तुमकां पडटा कारण राजकीय लेवलाचेर जाणीव ना म्हणना हांव. ह्या विशयांची जाणीव निश्चित आसा कितें करचें तें घडये खबर ना. म्हणजेच पॉलिटिकल विजन ना न्ही. सो दॅट इज वॉट वी आर सेइंग की दे डोंट हॅव अ पॉलिटिकल विजन. सो समवेअर आय हॅव अ फिलिंग दॅट जे लेबर क्लास मायग्रेशन बी म्हणटा पळय, सो आय मीन आय वॉन्ट टू जस्ट टेक अ व्हेरी होलिस्टीक व्यू पॉयंट. आयज गोंया रावन खंयचो धंदो हॅज बिकम अ वर्ल्ड वायड famous. एकूय ना. Which singer after staying in Goa has become big? Whether it is Kishoritai, whether it is Jitendra Abhisheki, right from whoever it was, had to move out of Goa. Which Ajit Kadkade, they all had to move out of Goa. You got to tell me one singer or one artist who probably has stayed in Goa and become big. You tell me one sports person who has stayed in Goa, trained in Goa and become big. None. You tell me one business house which has made a big name for itself. None. So the point is a very simple one. I think there is somewhere a lack of vision in terms of what needs to be done and what needs to be taken, where things have to be taken forward. Right? Now, why should this be looked at? It's to be looked at basically because not everything is lost yet. But the way we are going about it, if that political vision is not implemented or is not brought in, there is going to be a very tough time ahead of fast Goa. approaching towards that point. So point is, see, Pramod, it's a very simple thing. I mean, 1961 was our liberation, and today we are in 2025. After so many years, is Asmita a point to be discussed also? Yeah, I mean, think about it. After being such a small state, we do not have 24 hours of water. Isn't that a very sorry state? Not even 4 hours. Yeah, we after so many years of statehood. Don't you think that not having all flats or all houses connected with a basic sewage system is a problematic situation? Yeah, if you fly over Goa today, I mean, you look at the whole, it looks completely butchered. I mean, is that the kind of Goa people want to come here and experience? So what we are looking at now is पण we are तुम्ही looking at ह्यो killing जर Goa. गजाली आसात निलेश बाबा तुम्ही कित्या कडेन पळयतात पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का पब्लिक See, अकाउंटेबिलिटी at the end of the day, see, it is at the end of the day public accountability. There is no going back on that. The root cause is public because they are the ones who vote. They are the ones who vote. पण आयज आमी कितें करता, तो खंयच्या समाजाचो, तो खंयच्या जातीचो, तो खंयच्या धर्माचो, तो खंयच्या हेचो, nobody is talking about what the person is talking about state. स्टेटा बद्दल कोणच उलयना. आणि तो कितली टुर्नामेंट स्पॉन्सर करता तो कितली नरकासूर sponsor करता. Narkasur is an economy in Goa. I mean, nowhere across the country you will find Narkasur being an economy. नरकासूर इकॉनॉमीत जावपा पावले ताजे बाबतीत डाऊट ना म्हाका. Only problem in Narkasur economy is putting things on fire after that. करेक्ट So मागीर उजो लावन ताजो गोबर करपाचो उजो लावपाचो. सामकें. Correct. So असली गजाली So accountability will lie with public. Now, I again don't know from where Prachi ma'am still feels that the civil society has been able to push them back except for Goa Bachao Abhiyan. But after that, I've not really looked at any effective movement. Again, language was a different thing. But if you look at the movement that happened then and you look at its state today, we know what kind of a failure it is, even in retrospect. In the similar fashion, the way we are changing regional plans and the way we are bringing in things, the whole Goa Bachao Abhiyan has become, in retrospect, a big failure. So you look at any civil society stuff, we know the political will. Probably when it comes to a movement like GBA, I feel the inevitable was delayed. Only thing is a delay. Yeah. So we have been able to push the death to tomorrow. That's all that has happened. Yes. But we have not been able to save it. So what happens to that civil society? So the civil society that we are talking about today votes on the basis of whether the person is putting pavers in my society. I mean, that is the voting consideration today. So the point And then is we very expect simple. him to save Goa. And then we expect. So root responsibility, Public accountability accountability is with public. Okay.